राज्य उदरगतीची पावला मारता असे मुख्यमंत्री सेगीतपणान सांगता। पूण मये मतदारसंघातलो बागवाडो अजून मेरेन वनवास काडटा। या गावात डांबरी रस्तोच ना। पावसात कितें हाल जातले सांगपाची गरज ना। पावसात कोणीय बरो ना जालो जाल्यार व्हरपाक मेळना म्हणून घरातच ट्रीटमेंट दिवचे पडटा। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। लोकांनी प्रतीक्षा ही कितली करपाची डेव्हलपमेंटाची। आमी पळयतात हो बागवाडो मयी मतदारसंघान येता आनी आमी पळयता फाटल्यान रस्तोच ना आनी पावसान जर ह्या लोकांची परिस्थिती सामकी बिकट जाता। सादारण एक 7-8 घरां आसा फुडें आनी भुरगीं बी आसा, भरपूर लोक हांगा हे सायडीन रावता आनी 108 येवपाक सुद्दां जागो ना। तशेंच 4 व्हिलर तर हाडपाचो प्रश्नच येना। 2 व्हिलरान कशें तरी सर्कस करीत हे लोक हांगासर ट्रॅव्हल करतात आनी पावसाच्या दिसांनी आमकां कळ्ळें की एक तुळस आसा ती सामकी भरता आनी ती तुळस पयल्यार सामकी उंचायेचेर आसा आनी ही जी तुळस बुडटा जाल्यार घरांनी कितकें उदक वता आसतलें तांच्या। आनी ह्या लोकांची ही मागणी जी आसा ती खूब पयलीं वर्सां पसून आसा आनी अजून पर्यंत ती फुलफील जाल्लेली ना आनी ह्या लोकांक ती सुविधा मेळपाक जाय। आमी म्हणटात की डेव्हलप जाला गोवा, रस्ते उदक हे सगळ्या लोकांच्या घरा मुखार पावला, पूण अशे थोडे जागे पळयल्यार आमकां दिसता की कांयच थोडे लोकां कडेन अजून पावूंक ना। हाचेर लक्ष सरकारान दिवपाक जाय। तो तुमकां ह्या रस्त्याचो ही त्रास जाता आनी उदकांतल्यान आमी पडत मरत वयता। हे उदीक पावसान अशें भरता बी हांगा? फूल भरता, कंप्लीट भरता मरे, इतली भरता। तेज्या उपरांत तुमकां कितें प्रॉब्लेम म्हणजे कितें जाता? येवपाक वचपाक मेळना? वचपाक मेळना, भितरूच रावपाचें आमी। आनी रस्तो आसा? आनीक रस्तो ना, होच रस्तो आमकां। आनी समज कोणाक बरें ना जालें बी जाल्यार? काय ना, मागीर घरात करपाचे उपाय, आनी काय उपाय ना आमकां। 108 बी येना? ना, कशी येतली? सादी गाडी ती येना, 4 व्हिलर। म्हणजे कितके वर्स जाले अशें कितके खूब वर्स जाली आतां। केस चालू आसली खूब वर्स जाली खंय, 10 वर्स तरी जाली। फायल घातलेली हय जाल्ल्या। तुमची मागणी कितें आसा? फक्त आमकां बेगीचे बेगीन जावची। बेगीनचे बेगीन जावपाचो। हांगासर बागवाडा पिळगांव हांगा काही वर्सां जाली ह्या एक 4-5 घरां आसा पेडणेकारांची। सो काही वर्सां जाली हांगासर उदक येता आनी ही घरां बुडटा म्हणजे जशी की ही जी तुळस आसा ह्या तुळशीच्या वयर उदक वयता तेन्ना ही दारांतली जेन्ना तुळस बुडटा पळय तेन्ना तुज्या घरांत कितलें उदक आसतलें ते अंदाज तुमी लावचे शकता। आनी ही जी आतां हेंच्यांनी एक्चुली फायल जाल्ली आसा पूण ती फायल बेगेच्या बेगीन येवन पास जावन ह्यो तेंचो एक रोडाचो जो समस्या आसा पळय ती सॉल्व जावची अशी म्हाजी एक कळकळीची विनंती सरकाराक। कितके त्रास जातालो? लोकांक भरपूर त्रास जाताले। जवळ जवळ हांगासर पूर येयले तेन्ना आमी सुद्दां ह्या लोकांक वाचयले। स्वता आमी येयल्ले हांगासर बोटी घेवन येताले जावं अशें ह्या सायडीनच्यान खंयसर आदार धरून येवन ह्या लोकांचे जे घरांतल्यो वस्तू ज्यो आसल्यो पळय आमी त्यो वयर काडून अश्यो दवरलेल्यो आसा कांय वर्सां पयलीं। असो धरपे आहात गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता कणगावकार आनी निखिल जल्मी।